ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ज्योतिष दर्पण पळयता आसचे आमगेल सक्कड यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मेगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आजी कवडे प्रश्न म्हळ्यार गुल्लुगाल न्हू तुमगेले कसले प्रश्नोत्तर आस म्हणजेल्यार ताका उत्तर दिवचें. केन्नाय कशें म्हळ्यार एक पडे आमी संख्याशास्त्रा विशयी काडले म्हळ्यार एक नंबर निंबू तुमगे लागी ना डेट ऑफ बर्थाचे विंगड एपिसोड आयचे एपिसोडांतू खाली तुमगेले कसं समस्ये म्हूण सांगल्यार तांणी गुल्लुगाल न्हू तुमगेले समस्येक सूक्त परिहार एक मार्गदर्शन दिवच्याक प्रयत्न करताचे. आयचे एपिसोडांतू आमगेलोटू अतिथी जावन तशीच ज्योतिषकार जावन बस्रूर शिवानंद आचार्य हांणी उपस्थित आसचे हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. सुस्वागत. तशीच तुमकां एक नंबर दिसता डिस्प्लेंतू त्या नंबराक तुमी कॉल करून कसले प्रश्न आसल्यार निमगू येता. एक तुमगेला रिक्वेस्ट कसो म्हळ्यार कॉल करतना लावड स्पिकरार दवरनाकाची आनी नेटवर्क सम्मशील कडेन निंबियाची आनी एक प्रश्न निंबियाची त्या एक तुमगे लागी रिक्वेस्ट. तशीच कॉल एक कॉलर आसा फर्स्ट कॉलराची. नमस्कार. नमस्ते. खंयतरान उलयता मागीर तुमी? खंयतलो ना कोटेकार तुला ना तुमगे प्रश्न कोटेश्वर. कोटेश्वर तुला तुम्ही लाऊड स्पीकर दवरला फोन लाऊड स्पीकर एक काढायचे दही करून आता प्रश्न निंबिया. म्हळ्यार राहू काल म्हणून पुरो सांगता पडे आता मी कोणाला निमगूच विचार पट्ट करून ताजे बग्गे सांगता न्हय ताका कसं सूत्र दवा आसतले अथवा अशी कसं नाही म्हण कळचे नाही कळली तुमगे प्रश्न कळले वापस निंबिया. आता आम्ही प्रति दिवस कसं काम करताना राहू कालू म्हणून सांगता पडया वय ते कुडले कशी करता आता मी घरात असं नाही ते पंचांग कॅलेंडर असा ना ते कशी करता बट मग जय राहू कालू प्रति दिवसाचे राहू कालू कशी घालता म्हण निंबुत्तर म्हळ्यार एक राहू काल म्हळ्यार जायत मागीर फोन दवराय प्रोग्राम पळयाचे तानी उत्तर एक राहू काल म्हळ्यार 1.5 ಗಂಟೆ आसता. म्हळ्यार ताका एक सूत्र आसा खंयचें म्हळ्यार दिवसाचे 1.5 ಗಂಟೆ कुडसी तावचे सोम शनि शुक्र बुध गुरु भौम रवी म्हूण म्हळ्यार तेन्ना फस्ट राहू काल म्हळ्यार सोमार येता ताका आतां फॉर एग्जाम्पल खंयचे एक वार धरले शेनवार धरले पण काय बट हांव शेनवार खंयचे राहू काल म्हण निमगेल्यार सोम शनि म्हळ्यार तेन्ना 1.5 ಗಂಟೆ म्हळ्यार तेन्ना सकण 7:15 दाखोवन 9 सोमार 9 ರಿಂದ 10 शेनवार म्हूण जालें. तशीच त्या सूत्रा प्रकार सोम शनि शुक्र बुध गुरु भौम रवी रवी म्हणलो लास्ट येता एक देड गंटो ऍड जाता वता प्रति एक दिवसाक त्या दिवसाक तुम्ही त्या सूत्र सुरवेळ शिकून घेवका त्या तुमकां राहू काल कळटा म्हणून बट माम तुमकां सांगता. बहुशा अनेक कॉलर सामगेलो टू. नमस्कार उलयाची. मागीर नाव रामा म्हणून हांव उल्लूरातून फोन करता वरते उलयाची प्रश्न निंबिया तुमगेला. बाला दिसता म्हळ्यार कसं न्हय जायत उत्तर दिताची पळयाच प्रोग्राम फोन कट करायचे म्हळ्यार बालारिष्ट म्हळ्यार जन आयल ಕೆಲವು वापर पंचमारिष्ट म्हूण आसता. पंचमारिष्ट म्हळ्यार ते उद्यावर पंचांग परा आसता सान त्या पेजा भितर मागशीचे आनी तो पेजा भितर आसता जाल्यार बालारिष्ट म्हळ्यार ಕೆಲವು ग्रंथ भितर आसना. बृहद जातक म्हणले अथवा प्रश्न मार्ग म्हणले बृहद दैव चिंतन वर्तीन मने ग्रंथ आसता जाल्यार ಕೆಲವೊಂದು ग्रह भितर ते बालारिष्ट ते पुरा आसता. पंचमेर कष्टमे चंद्र सप्तमे धरणे स्वतो लग्न केतो भृगौ षष्ठे बालारिष्टम विनिर्देशेत म्हणून एक शास्त्र भितर सांगेल आसा. पंचमे अर्क म्हळ्यार पंचम स्थानाचेर रवी आसल्यार अष्टमे चंद्र
अष्टमस्थानाचेर चंद्र असल्यार अष्टमे धरणे सुतो पंचमेर कष्टमे चंद्र हा सप्तमे धरणे सुतो म्हळ्यार कुजा म्हळ्यार सप्तम स्थानाचेर आसलो म्हणल्यार त्याच्या बालारिष्ट म्हणून लग्नाक येतो म्हळ्यार ताना लग्नार के येता असं म्हणल्यार त्या एक बालारिष्ट दोषो भृगौ षष्ठे तदनंतर शुक्र षष्ठ स्थानाचेर आसा म्हणल्यार त्या बालारिष्ट दोषो म्हणून सांगितलेला एक सामान्य जावन तांगेले भाशेर सांगता म्हणजे चलडाक वायट म्हूण वा चरडाक ते अरिश्ट येता म्हूण चलडाक अरिश्ट म्हूण सामान्य भाशेर तुमकां सांगचें ज्योतिश भाशेन तांणी सांगलें आतां बुध असल्यार मावळ्या वायट गुर असल्यार अज्जाक वायट शुक्र असल्यार वय वय ते प्रति एक ग्रहाक मातोला इत्यादी सांगेल आसा वय तशी ते बालारिश्ट म्हळ्यार चलडाक वायट म्हूण ताजे एक सामान्य जावन अशें लढतो तशी आतां तुमी आसचे बसरूर रावता वय बसरूराक कितले वर्ष जाले बट ज्योतिश सांगून ज्योतिष सांगून 25-30 ವರ್ಷ जाले 30 वर्सां वयर जालें 30 ವರ್ಷ झाला पाठशाला शिकल्यानंतर आम्ही ज्योतिषाक ಸ್ವಲ್ಪ महत्व दिले चढ तदनंतर पाठशाला शिकल्यानंतर जालें किती अशी जातक करचे जनरल जातक पळोवचे अशी एक शिकता ताजे वेळार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ हव्यास आसच्यो न्हू आमकां ह्या वृत्तीर मुखार वचून येवचें लाय जालें अनुकूल जालें तशें दवरच्यो न्हू आमी एक सांगता गेली ती फस्ट कुटुंबाचे आनेक तशें सांगताची जनरल प्रीत घेवचें जालें आमकां बरं सांगलें तशी आईचे ज्योतिष दर्पणा तुम्ही फेसबुकार पळयता आसचे बरो युट्यूबान पळयता आसचे बरो ना जियो टी ते आसा तुम्ही तुमगेले प्रश्न एक तुमकां रिक्वेस्ट कसो म्हळ्यार फोन नंबर एक अवकाश दिला तुम्ही कमेंट सेक्शनांत आतां लाईव्हांत तुमी कसले क्वेश्चन घाली म्हणजे जाल्यार ते कमेंट्स आतां आमकां लाईव्हांत घेवचे जायना पळोवचें जायना तशें देखून फोनाच कसो ऑप्शन आसा की तुमकां त्या फोन नंबराकाची कॉल करून तुमगेले प्रश्न निमगेल्यार तुमगेले प्रश्नय स्पश्ट आसता आनी तुमगेले प्रश्न कसो म्हणून आमकां अर्थ करूंक सुलभ जाता तशी फोन तुमकां नंबर तो डिस्प्लेन दिसता त्या नंबराक तुमी खंडितय कॉल करून निसंकोच जावन तुमगेले कसले प्रश्न आसल्यार खंडितय प्रश्न निमगू येता तशी आतां तुमी आतां कवडे प्रश्न आतां गुल्लो आनी कुंडळी तुमगेले प्रकार कसा व्यत्यय आसूं आतां कुंडळी तुमी एक जातक विमर्श करताच जातक म्हणत तेन्ना आमी जन्मदारभ्य ते कसकसन दोष आसता तांचो पूर्ण रुपाचेर आसता म्हणत तेन्ना लग्नार गुर आसल्यार ताका दैवीक बल आसता म्हणून ताजे नंतर प्रायोनुकूले सकलाश्च देवाः तत्प्रातिकूले सतीनानुकूलाः म्हळ्यार पुरा रुपाचेर अनुकूल आसता म्हणून ताका खंयचेय रुपाचेर देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिश्रेयः म्हळ्यार पुरा रुपाचेर यशस्व जातकांत तितले विशय पुरो आसता वय अनेक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार नमस्कार लोकमा तुम्ही खंयत रावलोच माय नांव सांगा आम्ही सागर चुकून नांव सांगा तुमगेला आमगेला आस म्हणून निमग्या प्रश्न निमग्या तुमगेला हे आता हे तुझे राहू संधी म्हणतात नाही ते तूच मला कसं नाही कुजराहू संधी म्हळ्यार कसं नाही म्हणून निमगूत तुम्ही वय 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 प्रोग्राम तुम्ही पळयता आसा न्हय वय 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 तर फोन दवरायची आणि प्रोग्राम उत्तर दिताची आज ओके म्हळ्यार प्रकार कुजराहू संधी म्हळ्यार कसं नाही म्हणून म्हळ्यार संध्या म्हळ्यार कुजा आनी राहू मात्र न्ही शुक्रादित्य आस राहू बृहस्पती आस म्हळ्यार कुजा म्हळ्यार क्षुद्र ग्रह राहू म्हळ्यार चांडाळ ग्रह म्हळ्यार तांकां ते वैरत्व आशिल्ले तेन्ना त्या जातक वयर परिणाम पडटा कशी म्हणून तांणी निमगोवचें पुरो म्हळ्यार तेन्ना लग्नार आसल्यार ताका एक दोश आसता कुटुंब स्थानाचेर कुटुंबा भितर वैशम्य येता म्हणून तशी तो उद्योग करचे अथवा षष्ठ स्थानाचेर उद्योग वयर येता म्हणून षष्ठ स्थानाचेर अशें म्हणून जाल्यार ताका म्हळ्यार संबंध पळय रक्त संबंध पळयले अथवा नरनाडी संबंध पळयले अथवा पोट्टाक किडनीक नाना रुपाचेर समस्या येता म्हणून तेन्ना त्या कुजराव संधी काल संबंध पळयले ते उपशमन केल्यार चांग म्हणून ओके कुजराहू संधीचे ताणें विशय डिटेल जावन सांगले आनी एक सिंपल जावन सांगता म्हळ्यार कुजदशा म्हणजे जाता ते कुजदशा जावन राहूदश प्रारंभ जावका जाल्यार मध्येन तूं ताका संधी कालो म्हूण म्हणचे आतां आमी सूर्यास्त सूर्योदय करताच संध्यावंदना म्हूण करताच कसं लायक रात्री वचून सकाळी येची सूर्यास्त जाता त्या संधी कालो म्हूण म्हणचे ताका तशी कुजदश वचून राहूदश प्रारंभ जावका जाल्यार त्या संधी कालो म्हूण म्हणटा ता कुजराहू संधी म्हणचे आनी ताका कुजाक आनी राहूक परस्पर वैरवत आशिल्ले निमित्त त्या वेळार आमी
संधी दोषू म्हणून त्या शास्त्रांतू ते एक सांगता तशी तुमकां सिंपल भाशेन सांगिल्लें कुजा आनी राहुल विशयान एक्सप्लेन केल्लें तशी बहुशा हे पुरे तुमगेले फॉलोअर्स म्हूण दिसता आनी कॉल केलेल्यान केन्नाय कशें म्हळ्यार आमकां तांगेल्या घरा वकाल केन्ना जाता वाडलीक केन्ना जाता चेडूं केन्ना जाता चल पुरो फोन येवचे अशी फोन येता म्हणजे बहुशा तुमगेले अभिमानी वर्ग म्हूण दिसता तुमगेले यजमान वर्ग की असो अनेक कॉलर आसा नमस्कार हॅलो एक तुम्ही प्रोग्राम पळयता अशी एक म्यूट करा म्यूट केलं मम्मा नमस्कार बटो नमस्कार उलयाच हागेले मम्मालागे उलय प्रश्न हां आता हांव करता गुल्ल घालून पळयता म्हणून सांगला हां आता हांव करचे व्यवहार म्हगे नांव लक्ष्मेंद्र म्हणून हांव मैसूरांतून उलयता आसा आता हांव करचे व्यवहार म्हाका जावन येता म्हूण निमित्त आसा आता तू करचे व्यवहार तुमकां समजावन पडतवा म्हूण वय पळयता न्ही ते परिकल्पित अशाचे पडतो तुमगे नक्षत्र राशी खंयचे म्हगे वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशी वृषभ राश्याधिपती तृतीय स्थानाचारी आणि शेन आणि शुक्र षष्ठाष्टक रसत म्हणताना आत्मध्यम रस्तांक म्हळ्यार त्या राशीक गुरुदृष्टी म्हणना ಸ್ವಲ್ಪ मध्यम म्हळ उत्तम तरगतीचेर ना जाल्यार चंद्र साधारण गौरवार वतास कारण कसं म्हळ्यार रव आनी बुध कुटुंब क्षेत्र वाकस्थानाचेर वचून बसला कसिकेक आनी उल्लोचेक त्या चांगेक उतर जावचें वाक्य जावचें न्हू वतास जाल्यार आयचे जायमानक कालमानक ಸ್ವಲ್ಪ मध्यम रस जाल्यार एक कसं म्हळ्यार षष्ठ स्थानाचेर केत येवन बसला जाल्यार केत येवन बसल्यार म्हळ्यार शत्रू पिढे भारी उणे सांका कारण कसं म्हळ्यार व्ययस्थानाचेर गूर आसूंक घेवन ताका समजावन गुरुदृश्टी आसा कोणाक षष्ठ स्थानाक कसनिकेक चांगरीचेर शत्रू पिढेक ना आनी सुखस्थानाचेर कूज येवन बसला कूज येवन बसचे वचून निधान तरगतीर वतास निधान तरगतीचेर वतास एक अन्यक जावन अष्टमर मांद्यस बाधाधिपती स्थिरेच्या नवमस्थता म्हळ्यार नवमस्थान म्हणतना तो भाग्यस्थान सप्तम अष्टम नवम तुमगेले बाधाधिपती वचून दशमारी व्यवहार स्थळाचेर वचून बसलो वय शनी वय ते शेन म्हळ्यार त्याचेच शनैश्चन म्हळ्यार गुर निधान रितीचेर वतास स्थिरेच्या नवमस्थता म्हळ्यार नवमस्थानाचेर चंद्रस कुलदेवाला ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ದಾವಕದ ತಾಂಕ ಕುಲದೇವಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಾವಕದ ಕುಲದೇವ ಕಂತಂಗೆಲೆ ಕುಲದೇವ ಕಂಚ ತುಮಗೆಲೆ दामोदर जांबोली कुलदेवाला अनुग्रह दावकदत्त म्हळ्यार व्यवहार अभिवृद्धी जाल्या नंतर एक पटी दावाल पांय म्हण वच्चो घेवन कसं एक सेव करून येवकदत्त म्हळ्यार इश्ट आशिल्ले रुद्राभिषेक ಈಗ ಕುಲದೇವಾಲೆ ಆರಾಧನ ಕೋರ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಚಾಂಗ್ ಜಾವ म्हण एक मागून एक सेव करून यायचे जय इथे जय जय नमस्कार नमस्कार तशी आता गुल्ल्याक आणि जातकाक आता गुल्ल्यान तुका कसं डिफरन्स गुल्ल्यान म्हळ्यार तुम्ही आता तत्काल गोचारा मार्गार खंयच्या रुपाचेर येता आनी त्या राशी समजावन वची ताका समजावन आमी प्रचलित कशे रुपाचेर येता ताका ते स्थानफल म्हणून त्या स्थानाक आनी ताका भावफला म्हणून त्या भावफला समजावन आमी ताका पुरा विवरण दितात म्हळ्यार अमके रवी आसल्यार कूज आसल्यार चंद्र आसल्यार म्हळ्यार त्या खंयचे स्थान ताका दृश्टी त्या पुरा आसता न्हू ताका समजावन फल म्हळ्यार बृहत जातक भितर सांगेला स्त्री दशा त्रिकोण चतुरस्रः सप्तमाः अवलोकवंती चरणाभिरुंदिता म्हणून म्हळ्यार रवीक तीन त्रिदशा म्हळ्यार 3 आनी 10 गुरूक अशी पुरा सांगेला आसा ताका समजावनूच गोचार मार्ग संबंध पळयले ते विषय आसा म्हणून ओके अनेक आमगेलो कॉलर आसाची नमस्कार नमस्कार उलयाचे म्हणून तुमगेलें नांव सांगायचे आनी खंयच्या गांवांतल्यान कॉल करता असं म्हणून सांगायचे कोचिंग उलया प्रश्न नेमया तुमगेले डेट ऑफ बर्थ नाका एक कसं म्हणल्यार तुमी उलयचे अशें नेटवर्क कसं म्हणा दोन्हीचे तुम्ही उल्लोचे क्लियर आहे का ना आता उलयाचे तुम्हाला डायरेक्ट प्रश्न निमगिताव कसा म्हणो
ना फोर्थ तुम्ही उरलेला करेक्ट आहे का ना मॅम नेटवर्क करेक्ट ना तुमगेला ना मागीर कॉल केला धन्यवाद एक तुमगेला रिक्वेस्ट करता ओपास प्रोग्राम स्टार्टिंग हे सांगता नेटवर्क समस्ये कडेन करा दोन्हीचे लाऊड स्पीकर दवरून उलोवचे नावे खंयचे तुमी टीव्हीर पळयता समजल्यार टीव्हीर पळोवन उलो नाकाची फोनार उलयता डायरेक्ट फोनार उलय येता म्हळ्यार टेलिकास्ट जाताना एक 5 सेकंड लेट येता तुम्ही थंय पळोवन उलयला री आमी उलयला सुरा एक आता मागीर थंय पळयला लेट जाता तशें डायरेक्ट त्या एक तुम्ही मना व्हरून प्रॉब्लेम कॉल केला री आमकां करेक्ट जावन आन्सर जावच्याक तुमकां योग्य मार्गदर्शन दिवच्याक बटमा मागे सुलभ जाता तशी गोचारांत तुम्ही पळोवन सांगचे त्या वेळी एक गोचार म्हणतात त्या जालें की तशी लग्न जालें की देड गंटेक जालें की चेंज जाता राबता आतां प्रचलित जावन लग्न दोनोर लग्न रस म्हळ्यार तेन्ना फस्ट रवी लग्न दाखोवन सूर जाता म्हळ्यार तेन्ना रवी सूर्योदय दाखोवन लग्न प्रमाण सूर जाता ताचे नंतरचे देड गंटेक ते चेंज तुम्ही आता गुल्लू घालून पळयतना आरूढ लग्न तत्काल लग्न दोन्ही पळोवन सांगचे वय तत्काल लग्न ताका समजावन तें फल म्हणून केलो पण आमी दोन्हीची टॅल करता जाता ओके अनेक आमगेलो कॉलर आसाची नमस्कार नमस्कार मामा सायराम भाई म्हणून मंड्या येता उलयाची हे आता दशासंधी म्हणले ना दशासंधी हा होय त्या कंची नक्षत्र केला लायक म्हणून म्हळ्यार जन्मतारे विकतारे क्षेमतारे पुरास पळय म्हळ्यार दशासंधी म्हळ्यार शांती वय शांती कंची नक्षत्र केला हा तांणी सांगचे आता शांती होम कोरका म्हणले क्या संधी होय, शांती त्या शांती होम जन्म संपद विपत क्षेम प्रत्यय साधक परममैत्र तंतु खंची तंतु बेटर म्हळ्यार खंची नक्षत्र गेला चांग अति श्रेष्ठ म्हळ्यार परममैत्र तार श्रेष्ठ नवाचे कडेरी वध आणि विपत तितला एक नाही म्हणून प्रत्यय मध्यम म्हणून म्हळ्यार तंतु संपत येता साधक येता मैत्र तार येता ह्या परा उत्तम म्हणून क्षेम जालें की लायक तारा म्हणून त्या तारार केलेलं लायक म्हळ्यार शांती करता जाल्यार क्षेम तारा उत्तम म्हळ्यार तेन्ना तागेल्या आरोग्या विशयी म्हणल्यार क्षेमतार उत्तम म्हणचे वय धन्यवाद मॅम कॉल केला लायक थँक्यू तशी आणि तुमकां तत्काल लग्नांतू मस्त विषय खंयचेय प्रश्नाक उत्तर दिवेत वय गुल्ल्या कुंडळी ना म्हणले क्या ताका टाइम गोतना जातक ना तसल मनशान कसले प्रश्न मिलारी गुल्ल्यार आन्सर आनी तुची पळोवचें जाता पुरा पुरा पळोवचें तो गेलो जिवन शैली कशें जाला कसो तो जीवन करून खंय प्रॉब्लेम जाला एक समस्या एक परिहार मेळटा पुरा हक्क एक समस्या मेळना अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार नमस्कार तुमगेलें नांव सांगा सुरवेका विष्णू खंयचे गांव तुला ना कोचिंग निमग्या प्रश्न निमग्या डायरेक्ट क्वेश्चन निमग्या ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಗೇನೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಜಾನ್ಯ ತಕ್ಕ आणि तगेने टाइम कशी मौंट टाइम कशी म्हळ्यार कसा नाही म्हळ्यार कामाक वा काम सोदिता वय वय कामा उद्योग स्वाती नक्षत्र तागेला स्वाती ग्रॅज्युएशन नक्षत्र प्रश्न पळोव येता जाल्यार स्वाती नक्षत्राकात गुरुदृश्टी आसता गुरुदृश्टी म्हळ्यार राहु युक्त जावन आशिल्लो गुरू पळया सांगता त्यांनी इथे कामाऱ्यास होतो आता कामाऱ्याच की सोदिता आसा नाही सोदिता आसा केन्ना काम मेळटा म्हणून क्वेश्चन हो तुमगेला वय ताका समजावन आशिल्लें चांग काम केन्ना मेळटा म्हण वय मीन राशी कुंभ राशी उदय जाला कुंभार लग्नारी शेनेस राशिरी शेनेस कर्माधिपती सप्तम स्थानाचे रस योग आसा ताका सद्या भितरी म्हळ्यार तेन्ना चड टायम लागना म्हळ्यार अयन क्षण वासरार्थवो मासमासार्धंचे समाश्च भास्करत म्हणून म्हळ्यार तेन्ना कूज सप्तम स्थानाचे राशी न्हू मासार्धंचे म्हळ्यार 2 मास म्हळ्यार तेन्ना आनीक 2 अड्डेस म्हयने भितर मेळचें तसं लक्षण आसा अड्डेस म्हयने भितर एक चांग काम ताका मेळटा म्हण म्हळ्यार एक नागाला आराधन करता जाता एक नागाला एक आराधन कोरका काय हय नाग एक दूधकी सिंहाळकी गाल्ली मुंडलारी सन्निहित जावन काम एक नागा एक अभिषेक करया म्हण सांगचे बट वाद्य टाइम जाता
वर्ल्ड के टाइम नेक्स्ट टाइम प्रश्न निम्गे या तुम्ही आता एक कामाचा विषय सरी, झाला. सरी. एक प्रश्न सरी सरी ओके 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 ओके. धन्यवाद. करेक्ट. तशी तुम्ही कसं प्रश्न निघला दैको नाव सांगचे बेजार जावच्या पुरा त्याला मस्त कॉलर रखता असताची तसे देखून एक प्रश्न निमगिया उद्योग की वर्ल्डिक की घर की एक प्रश्न असो म्हणून तुम्ही लागी हांव रिक्वेस्ट करता तशी बहुशा अनेक आमगेलोटो कॉलर आसाची. नमस्कार नमस्कार उल्लेयाची हा हांव प्रदीप पै म्हणून मैसूर तकून उल्लेया प्रश्न निमगिया तुमगेला म्हागेलो पुत्ताळ वर्डी केळन जाता वर्ल्डिके योगू केदना असं चल्ला का तागेला नक्षत्र आणि राशी सांगाची. नक्षत्र कुंभ राशी शतभिषा नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशी. कुंभ राशी हय. हॅलो हा ऐकत आहे म्हळ्यारी कन्या राशी इल्लेक्कारी हं. सप्तमाधिपती कळत्र कारकाधिपತಿ ಅಷ್ಟಮಾರೋಚ म्हळ्यारी शीर्षोदಯ ರಾಶಿ ತನ್ನ ಅಷ್ಟಮರ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬದತ್ತ ಜಾತಕ ಬತ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗದೋಷಸ್ ऐकत त्याला असा ತಂಗೆ ಜಾತಕ हा, ಬಿತ್ತಿರ ऐकत आहे. नागदोषस त्याला शतभिषा नक्षत्र कुंभराशी म्हणल्याकारी त्यांनी सप्तम स्थानाचेर कूजन बसला गोचार मार्गारी गणपतीला आराधन करका दत्ता म्हणून केल्ले मुंडाला खंडित दत्ता आणि चांग सोयरी क मिळतं मात्र केदನ मेलता योगू केदನ असा कन्या राशा इल्ल्याकारी चड टाईम नाही सध्या भितर दत्तांका कारण कसं म्हळ्यारी सप्तमाधिपती अष्टम स्थानाचे राशी वचून गुरु म्हळ्यारी गुरु एक कसं की काणिक कांडवर का दत्ता गुरुमण स्वाम्यांक स्वाम्यांक त्या स्वाम्यांक म्हळ्यार सुखाधिपती आणि सुखस्थानाचेर मांद्यस म्हळ्यार तेन्ना कसन की एक सेवे बाक्य शेळटांक गेलो पूर्व म्हळ्यार तेन्ना सुखस्थानाचेर मांदी आणि थंय सुख सप्तमाधिपती अष्टम स्थानाचेर वचून बसला एक गुरुल सेवेक बाक्यस म्हण तेका पडता एक आगमन कसले बाकेस की तुमगेला आईचे ना काल ना 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 आईचे कालचे म्हण नाही पूर्व हा. पूर्व म्हळ्यार हन्नी करका म्हणला मांदी म्हळ्यारी पितृकारक तो म्हळ्यार तेन्ना इतिहास तत्काल त्यांनी कसं कोरका म्हणून एक सांगायचं तत्काल त्यांनी गणपती खंय देवस्थान आसा म्हणटाले रे ते कसं एक सेव केल्ली म्हणटाले रे योग आसतांका म्हळ्यार कन्या राशी येवच्यो न्हू म्हळ्यार सुकन्या लायक चल्ली मेळता म्हणून लागी काही जो गणपती देवस्थान असं म्हणजे रे गणपती की एक सेव करायची जलतीतले वगी दत्ता म्हणून सांगचे बट मामान हय. येता हय, thanks. धन्यवाद 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 तशी आता तुम्ही लग्न राशी प्रति एक पळोवन त्या एक समजावन वचून उत्तर दिवचे वय ताका समजावन दिवका जाता प्रत्येकाक आसता मांदी म्हणाला कितली इम्पॉर्टंट जाता बट मग मांदी म्हणाला एक कुंडळी अंतू कितले एक प्रामुख्यात घेतला मांदी म्हळ्यार ते प्रेत संबंध पळयला शनीला पूतो म्हणून म्हळ्यार तेन्ना मांदी म्हळ्यार तेन्ना ताका तितलें महत्व आसता प्रत्येकाक प्रश्न दव अष्टमंगला दव प्रत्येकाक ते मांदी म्हणून बरयतात मांदी म्हळ्यार तेन्ना असं म्हणटाला ಸ್ವಲ್ಪ निदान निदान जाता निदान ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार हांव गोपालकृष्ण पै कोचीन ओके तुमगेलो प्रश्न निमगे आज नाजाल्या आर्द्र नक्षत्र मिथुन राशी वर्डिके कांय जायना कसा प्रश्न कळनी तुमगेला वर्डिके कांय वर्ल्ड के टाइम केदने येता म्हणून वा वय वय आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशी वय वय चल्लाल विषय वा प्रश्न वय वय ओके वर्ल्ड के योगू केदने आसा मग पळय खंयच्या गांवांतलो कॉल करता अशी तुम्ही हांव कोची कोच्ची पळयता आसता बाय ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमांनी वय कशे आहेत मग कार्यक्रमांनी हा चांगला तुमगेला सहकार प्रीती केदने आसो कार्यक्रम असं. प्रति एक वय, वय. कार्यक्रमाक गोपालकृष्ण वय 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 निघाला प्रोग्राम मी त्या व्हॉट्सअपाक फेसबुकान सगळं उत्तर सांगताची पळयती धनुर राशी आशिल्ल्या रे हा तांकां खंयचे निमगेले विवाहाचे चल्लाले वर्ल्ड के योगू केदने जाता योग लायक आसता हा तांगेले कुलदेव खंयचे कुलदेव खंयचे तुमगेला मागशी माळसी माळसी हां माळसील अनुग्रह आसता तांकां कारण कसं म्हळ्यार
पंचमारी गुर येऊन बसला म्हळ्यार लग्नाक गुरुद्रश्ट आस होय आणि सप्तम आसतानाचेरी रवी आस बुध आस म्हळ्यार तेन्ना एक योग आस विवाहाचे दत्त मात्र कितले भितर जाता म्हळ्यार तेन्ना रवी आसच्यो न्हू अड्डेस 3 महिने एक योग आस अड्डे तीन महिने भितर लायक योग आसा म्हण म्हणतात म्हळ्यार सप्तमाधिपती सप्तम स्थानाचेर आस आनी कर्माधिपती जाल्यार थंयचे आस आनी तो भाग्याधिपती म्हळ्यार तेन्ना पुराव रुपाचेर वर्णन करचे तसले चांग स्त्री मेळटा तितले चांग स्त्री मेळटा विद्यकी पुरो गोत आशिल्ली कारण कसं म्हळ्यार धनस्थानाचेर वाक्स्थानाचेर विद्यास्थानाचेर चंद्र येवन बसला चंद्रांशे लिपी गणितादि काव्यशिल्पै म्हळ्यार तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ मॅथमॅटिक्स इत्यादी गणिताभ्यास पर गोत आशिल्ली लायकाचे चांग ज्ञान आशिल्ली मेळटा मेळटा जय धन्यवाद कॉल केला तशी ज्योतिष कार्यक्रमाक तुमगेल प्रीती सहकार मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा मस्त तुमी ताका प्रोत्साह दिली म्हणजे जाल्यार खंडित अनेक चांग चांग कार्यक्रम हाडूक आमी प्रयत्न करताचे प्रत्येक कार्यक्रमाक ज्योतिष दर्पण म्हणणे यूथ ऑफ GSBचे प्रत्येक कार्यक्रमाक तुमगेल्या सहकार आसा म्हणजे जाल्यार अनेक नवे नवेची कार्यक्रम तुमगेल मुखार हाडच्याक मस्त आमकां सहकार जाता तशीच एक प्रोत्साह मेळटा म्हणून तुमगे लागी हांव निमून घेता तशी मस्त गांवांतल्यान विंगड विंगड गांवांतल्यान कॉल करता आसता कोच्ची म्हणलें मैसूर म्हणलें मंड्या म्हणलें तशी भोवशा आनी कॉलर आसा की कॉल करतना एक नेटवर्क तुम्ही पळोवन घेवन चंद करून प्रश्न निमगेला रिजल्ट तशी एक ग्रहाक एक इम्पॉर्टंट जाता मान्य म्हळ्यार प्रेत म्हळ्यार गणपती ताका पुरा सांगेला मोंदोल शकप शेण म्हळ्यार तागेले गुण ताचे पुरा राजा नाम रविसीत गोक्षितसितो नेता कुमार म्हळ्यार ताका पुरा सांगेल म्हळ्यार जातका भितर अष्टमंगल तो खंयचे आसो जाल्यार रवी म्हळ्यार आयु ओके एक ग्राहक एक ओके एक अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार उलयाची नमस्कार मामा ನಾನು ಕಿರಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು बेंगलोरांतल्यान निमगे प्रश्न निमगे वृषभ राशी रोहिणी नक्षत्र हा कसा प्रश्न कसा आशिल्ला काम हप्ता चेंज केला सुत्तू इथं शत्रू असतं म्हणून दिसता कशी मुखार सोनो म्हणून तुका डाऊट वा येता शत्रू आसाची म्हणून होय ओके तांकां एक मनांत एक संशय आजची कामान तू कसले अडेतडे येता विघ्न येता कसले तोंदर आसा येता शत्रूल बाद आसा ह्या तांणी काम चेंज केला आतां ह्या कामान तू कशी वरची तसली परिस्थिती आसो मस्त काढला म्हणाल प्रश्न समना वा दैव बल लायकस भारी लायकस घोरा स्वामी गुरुज्ञ वीक्षण येतो नान्योश्च वीर्योत्कಟ म्हळ्यार राशिरीगू राश्योचुनु खंयचे कोणेच्यान तुवें शत्रू केलिकेची हांकां नागदेवाला पूर्ण अनुग्रह आसा तस दवचोचुनु कोणेय शत्रू तन केले हांकां कसनय करूं जायना आनी शत्रू तस्करा रातिविघ्नादि व्याधयस्त तनुक्षति ही म्हणून मरण वारिशस्त्रेण चिंतनीय विशिष्टतेचे अधिपती तो तृतीय स्थानाचेर गेला मात न्ही रवी ओट्टा शिवच्यो न्हू लायक गौरव आसता मामाक एक योग्यते आसा आनी लायक टॅलंट्स आसा म्हण हांगेले टॅलंट्स तांगेले गौरव रेस्पेक्ट पळोवंक न्हू जन सहजीच म्हळ्यार शत्रू करचे तसले लक्षण सहजीची जाल्यार कोणे शत्रू पीड केले की तो हांकां कसं ह्या कामार तांणी मस्त काळ करतात लायक रिती तांगे जीवन वता कसले तोंदरे ना आनी येता शत्रू विशयार चड तुमी मना घेवं नाकाची म्हणून बट मामान सांगचे थँक्यू अनेक प्रश्न आशिल्लो निमगे अनेक प्रश्न दैकोर नो नेक्स्ट वारू एक मागीर वापस कॉल करायचे इथं मला विंगड एंट्री करता तस ते करून प्रत्येक लाख एक रूल्स आम्ही केला ताकी बेजार करू नाकाची इथं शत्रू म्हणाल्या पुरा कडेन आसताची त्या विशयी कसं मना घेऊ का म्हणणार इथं धन्यवाद तशी केलोपटी एक मनांत एक संशय येवचे एक कारण आसता न्हू तांकां एक संशय निवारण करता जाल्यार एक प्रश्नामार्ग एक उत्तम एक मार्गदर्शन एक ज्योतिष शास्त्र म्हळ्यार केलो जन परा मना वेर आसता केलो पाटी स्वप्नां पळोवलो म्हूण आसता स्वप्नां पळोवलो म्हण तांणी स्वप्नां भितर भिवून आसता ती म्हळ्यार सकणीची बट माम अशें जाल्लें तशें जाल्लें ताका कसं न्ही म्हणून स्वप्नांत आयला ताका एक पल हय हय म्हळ्यार सकण म्हळ्यार कसं पेरसून आयलो जाल्लें आनी कसं कितें जाल्लें तेन्ना त्या जन सामान्य कसं करता म्हळ्यार आमगेले बट मामा आसना म्हणून हय
कडे आम्ही प्रश्नमुखेन पळोवंक घेवन पळय अमके राश येयला ओके. अमके दोष कळलं. अमके अनेक मार्गदर्शन. कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार मॅम उलयाचे तुमगेलें नांव आनी खंयची गांव तुलांक कॉल करता आसा म्हण सांगायची हांव श्रीदेवी हैदराबादातून उलयतां करा प्रश्न निमगे तुमगेले दुवीन वळडिक्केन जाता म्हूण व्हडलीके येवू दुवेक केन्ना आसा म्हण तिगेले नक्षत्र आनी राशी सांगता वा तिगे धनिष्ठा नक्षत्र कुंभराशी कुंभ राशी पळयता आसाची तांणी उत्तर दिता तुमकां कितले वर्स जाले मागीर चेल्लेक पयली 26 जाला 26 कर्काटक राशी योगो असं चढ कर्काटक नाही कुंभराशी ताने ताने नाही, या प्रश्नाची विंगड प्रश्नाची मला राशी गोचर विंगड. मार्गरी प्रश्न जाय. मार्गरी मला गुल्ल्या प्रश्न दवरताना कर्काटक राशी उदयदಲ್ಲ मला तन लग्नार शुक्राशी वचून हंक चड टाइम लागना मला तನ್ನ चौथी परबकी नवरात्री बितेरिकी दैव बलार दत्ता तन्नी नम्मोंಗೆತ್ತಿಲ್ಲ दैव शक्ती अस स्त्री देवते त्या ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ दावका दत्ता मला कुलदेवकी दैवकी कुलदेवांना म्हणतात कुलदेवची कुलदेव कंतंगेला कुलदेव खंयची मागीर तुमगेले माळशे नारायण कुलदेवाला कसं केक संकल्प असं ताजे निमित्त करताना खंडिता जाता म्हणजे सप्तम स्थानाचेर चंद्र असं त्यांनी कसं करता म्हळ्यार आनी कसं नाही विवाह जाल नंतरची एक वरे तोकला घेऊन घेवन कुलदेवस्थाना वच्ची की अशी कसं संकल्प केल्ले म्हणल्यार खंडिता यो म्हळ्यार सप्तमाचेर चंद्र असं विवाह मदनालोका भार्या भर्तृ समागमा शय्या श्रीसद्मनष्टार्थ सप्तमम म्हणून सांगेलस म्हणताना सप्तम स्थानाचेर आशिल्लो लग्नार शुक्रास नोपर जाल्यार म्हणताना दोन्ही स्त्री देवतेची शेषी शुक्र युवती नरास्तु शेषा दोन्ही स्त्री देवते दावच्यो न्हू खंडिता योग आस दत्ता नवरात्री बित्ते नवरा म्हळ्यार ह्या दोन्ही स्त्री देवते आशिल्ल्यो नवरात्री भितर जाता ओके नवरात्री बित्तेरी कुलदेवाला जाऊचे योगू परिपूर्ण आसा एक संकल्प करायची व्हडलीक जाल्ली कुडले तुम्ही वरे दुवेक आनी वरेता घेवन तुमगेल्या कुलदेवस्थाना भेट दिताची म्हूण भटमामान सांगचे जायत न्हू जय धन्यवाद 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 हैदराबादांतलो ना तांणी कॉल केला तशें हांव तुमकां आमगेले एक लायव्हांत एक जनाल एक प्रती एक कडेन तुला तांणी पळयता आसता विंगड विंगड गांवांतल्यान विदेशांतल्यान जाल्यार पळयताची भटमाम होय ते एक तुमकां आजी बसरो शिवानंद आचार्य आनी कोण म्हूण सांगल्यार आजी सगळे आमगेले समाजाक लोकांक एक कोलचीत आसले एक दिवस दिवस आनी कसं आमकां एक भाग्य तुमी एक येवन आमगे स्टुडियोंत येयलेची तशीच एक अनेक कॉलर योगोची अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार उलयाची पळय नत्वान विषय तो हां तागेले कसं प्रश्न कसं न्हय तगले शिक्षी विषय तो हां शिक्षी विषय तो आणि तगले नक्षत्र धनुराशी पूर्वाषाढ नक्षत्र धनुर्राशी तागेले शिक्षणाविषयी म्हण निंबूत तुम्ही वय 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 तुम्ही आता प्रोग्राम टीव्हीत पळयता आसा की म्हणणा आम्ही मोबाईल पळयतो खंयचे अनेक मोबायलांत वा वय 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 एक म्यूट करता एक पटी तू फोनार ऐकत नव्हतं तुमको उलयला ऐक पडता त्याच्या कितले क्लास कितला क्लास तो तो आता सेकंड इयर सेकंड इयर PUC म्हळ्यार कसा प्रश्न म्हळ्यार मुखारची खंयची लाईन घेतो म्हण की कसा विषय तुमगेलो नाही तो शिक्षण कशें शिक्षण आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ रक्तशी उलयता तशें चंद्र उल्लेच जाता तितलेची उत्तराषाढ भटमाम उत्तराषाढ नक्षत्र फल तशी तांकां अग्नी राशी पूर्वाषाढ आदी नक्षत्र पूर्वाषाढ पूर्वाषाढ नक्षत्र म्हणतात धनुराशी धनुराशी तांकां कोप चड म्हळ्यार सिंह धनु मेष ह्या राशी म्हळ्यार अग्नी राशी दावच्यो कोप चड म्हळ्यार उल्लोच उतर तशी जाल्यार मिथुन राशी मात ती चुरक आसता गेल्या मात ते म्हणतना रवी म्हणतना हक्क संबंध पळयल्या ह्या म्हळ्यार बुध म्हळ्यार हाका ज्ञाना संबंध पळयलो म्हणतना आलोचना शक्ती पुरा लायक आसता आनी खंयचे खंयचे मुखार सावन कशी वचका म्हणू तागे त्या वेदालके लायक आसता म्हणतना ताण सांगेल पुरो दावका तागेल तत्व प्रकार दायना म्हणतना ताका ಸ್ವಲ್ಪ
बट्टा कोप येवचे सहजचे कसा कोर येता न्ही हन्नी एकर्क कसा म्हळ्यारी भूदाश्य वचुनु वच सांपती विष्णू सहस्रनाम जिला बेस्ट कोण नातवान वय म्हणत सांगितलं आहे का नाम तर विष्णू सहस्रनाम अजित होतं म्हळ्यारी एक अजित माय विष्णू सहस्रनाम सांगला रे ना माई ना बट मग ಅಥವಾ ಹನ್ನಿ ಕಸಂಕರ್ಕ ಮಳರಿ ತೈ ಹಗೇಲಗೋಸ್ಕರ ಕಸನೆ ಪುಣೆ ಸೇವಿದವ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಕೈ ತೆಲಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಲು ಕಸನೆ ಆಸ್ತ ಮುಂಡಲಾರಿ ह्या चाल ह्या पुत्तलಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ या चाल्ल्यालಗೋಸ್ಕರ कसनके तृतीयाधिपती नव्हतं तै कसनके सेवे रुद्राभिषेक म्हणलाय ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಂಬಂಧ ಪಳೆಯಲ್ಲ ते कसनके एक पंचामृत म्हणले इत्यादी केल्ले ಮುಂಡಲೆ ರೀ तागेले ज्ञानशक्ती मिळाले म्हण त्यांना आड उलोचे कोपचे अन्न मगर कोपचे असल पर वच्चुंगेनो सांतुलान तशी की अर्थ तेगेले तुला वण जाला ना सांतरांना अर्थ चेंज असेल आता चेंज तशी म्हणताना ताका ते ताण सांगील तत्व प्रकार दायन ಮುಂಡಲೆ ರೀ ताका ते ಸ್ವಲ್ಪ तागेले ज्ञान मिळाले उद्रेक होता ओके त्यांनी सांगची कसं म्हणणार एक शिवाल देवस्थान काही जो असे एक रुद्राभिषेक तागेल नावावर सांगून घ्यायची नाव विष्णू संबंधी म्हणल्यार वेंकटरमण देवस्थानात लगेच मोंजेलारी एक पुळकाभिषेक की कसले अभिषेक एक करायची म्हणून सांगचे जय 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 धन्यवाद थँक्यू आजी फर्स्ट तुम्ही एक दृश्य माध्यमांत एक आयल्याचे बट कशें दिसता तुमकां आमकां भारी संतोश विषय हाजे मागशे आमी स्टेज प्रोग्रामाक गेलीत जाल्यार आमगेले समाजांतली वय जाल्यार दुसऱ्या जाल्यार आमगेले टीव्ही समाजात प्रोग्रामाचें केल्या तुम्ही टीव्हीचे न्ही म्हळ्यार हांगा सभा कार्यक्रम हा म्हळ्यार तशी गेली ती त्या सभा कार्यक्रमा भितर आमी संयोजन केला भाशण बी एक 2-3 फावटी केला ओके आनी एक कॉलर आसा म्हणपा चांगले उलो न्ही नमस्कार नमस्कार बसमा तुमगे नाव सांगायचे आणि खंयचे गांव उमेश शेणे म्हणून उडपादुकोन उडपातुरान निमग्या प्रश्न निमग्या तुमगेला म्हाका आमगेल्या घरात ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ कसले प्रमाण जावपाक शकता ती एक घरा किरकिर आसता ಸ್ವಲ್ಪ जोर तरसुच्या जायनातील किरकिर वय बरें तशें न्ही आमकां लागीं केलें न्ही पुरो हा आमी कोणाला सुद्दां वचना घरा वाठारांत म्हणचे तुम्ही की घरा भितरी घरा भितर न्ही वाचपान तो वाठारांत हां त्या घरा भितर ಸ್ವಲ್ಪ वाठारांत ಸ್ವಲ್ಪ किरकिर किरकिर आसता ते कसा लायका म्हूण तांगेलो प्रश्न हॅलो पळयता सर प्रश्न उत्तर दिता बट मामो किरकिर म्हळ्यार ह्या राशीरी शेण येवन बसला व्ययस्थानाचेर चंद्र येवन बसला आनी व्ययाधिपती ते वचून बसला आनी दाल्ला कसं म्हळ्यार षष्ठस्थानाचेर शुक्र येवन बसला आनी तो सुखाधिपती सप्तम अष्टम णव भाग्याधिपती ह्या हांगेले वर्चस्व हांगेले गौरव म्हळ्यार ते ह्या भाई मनशे भितर संबंध पळयले तसले तत्व हे हांगेले एक यशस्व की गौरव की प्रतिष्ठे पळोवंक घेवन इतर वर्गाचेर म्हळ्यार त्या लाग्याशेचेले ना ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಳ बोगूंगन हांकां कसन करूं जायना तेदना तांणी कसन करता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हांकां किरकिर करता सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ सॉल्यूशन कसं नाही म्हणून बुत्तर थंय एक बलदाल तसले शक्ती असते दक्षिणा भागाक थंय त्या देवी म्हणून अमनवर शक्ती ते व्ययस्थानाचेर आसा आनी एक उत्तर दिक्कादलके एक आसा ते ह्याते एक शक्ती त्यात एक शक्ती मल्लोरीची त्या दोन शक्ती भितर खंयचेय एक शक्तीक एक आराधन करून प्रार्थना केल्ली म्हणटल्यार तांगेले ते किरकिर आसा पळय ती खंडिता निवृत्ती जाता शक्ती म्हळ्यार आता दैव शक्ती देवते देवी आमगेले कुंदापूर देवील देवस्थान देवील देवस्थान अम्मनवर शक्ती म्हणून म्हळ्यार तेन्ना उत्तरा म्हळ्यार ह्या कर्काटक राशीचेर तो शुक्र येवन बसला आनी ह्याता सायडार समसप्तकाचेर चंद्र येवन बसला म्हळ्यार पेलता एक शक्ती देवते आसा ह्याता एक शक्ती देवते आसा जाल्यार उत्तरा दिक्का आशिल्ले त्या शक्ती देवते ಸ್ವಲ್ಪ बलिश्ठ रुपाचेर आसा त्या देवीले प्रार्थना केल्ले म्हणटल्यार त्या कुटुंब म्हळ्यार त्या कोण कोण हांकां किरकिर करता पळय ती हांगेली तंट येना ती तशें करायचें आनी षष्ठाधिपती वचून बसला
बट मामान सांगेल म्हणके करायच येतं जायत कळलं ना तुमका सांगेल त्यांनी पटवा त्यांनी सांगेल मना गेलं ना तुमका वय 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 ओके ओके धन्यवाद कॉल धन्यवाद मला ಕೆಲವಪಟಿ ಮನ ಅಂದಿಸ್ತಾ कसं म्हणणार आम्ही कोणाला सुद्धी वचन कसाला ತೊಂದರೆ जाता तसल्या मस्त क्वेश्चन ज्योतिष मार्ग ಅಂತ येतात वय वय आत्ताचे अनेक तुम्ही आईच्या प्रोग्रामाविषयी कशी झालं बटम आज तुम्ही आमची गेला लोट इथले जना लोट एक इथले जना लोट लाईव्ह उलयता असची विंगड विंगड गाव आणतो परिचय नतील जनाला वय वय केदने कश म्हणा परिचय असताल चढ तुमका कॉलेजचे तुम्ही नवा वय वय आमकां म्हळ्यार मोबायल भितर येवची पोरा वय परिचय आशिल्ले गुर्त परिचय आशिल्ले आमी तांगे ते वचून तांणी आमगे ते येवंक न्हू अशें म्हणटाना आज तुमगेला कोणाला कॉल येईल की तुमगेला संबंधी काल जेव्हा तुम्ही सांगेल फस्ट एक 2-3 जाणांक केला हा हा त्यातानी तुमगेलेच हय आमगेले शिष्य वर्ग तांणी आनी सुमार जाणांक गोत्तास आमगेले गांवचे परस्थळा पुरा कॉल येवच्याक पुरा तशी मस्त जनाक तुमगेले ज्योतिष दर्पणाची उद्देश कसं म्हणा बट एक ज्योतिषी म्हूण सांगताना तांगेला एक ऑप्शन्स पुढे उणे आशिल्ले म्हळ्यार कोण असं म्हण केल्या जनाक ब्लायंड म्हळ्यार आमगेल समाजान तूं कोण ज्योतिष म्हणून गोतना मस्त जनाक वय वय परगामा एक विदेश आशिल्ल्यांक एक दोग जनाला परिचय आसचा पुरो आज तांकां एक ऑप्शन मेळ्ळें इतले ज्योतिष दर्पणान मस्त ज्योतिष आयल्याची तांणी जावन जर्जू कोरका आतां आमकां निंबिला आमी कोणाले रेकमेंड करनाची कसल्याक म्हळ्यार आमकां पुरे अतिथी आमगे कुल्याक आमी कोणाकय यो लायक यो वायट कसले सांगू ना सांगच्या दोन्हीच कसं म्हळ्यार कोण ज्योतिष येता की आमी प्रति एकल्याक हांगा एक वेदीक एक निर्माण करची पडटा कोणेय येवो तांकां एक वेदीक एक निर्माण करची मागीर तांणी लायव्हा नंतर तांणी कसं उलयताची आनी क्वेश्चन मितल कसं उलयता तांगेल मध्ये कसो व्यवहार जाता आमकां काही कळना अशी प्रति एक ज्योतिष दर्पण हांव सांगचें प्रोग्रामाचे जत तरी तुमी केलेल्या व्यवहाराक आमी जबाबदार न्ही म्हूण समजा वटो वय 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 अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार नमस्कार भट मामू नमस्कार तुम्ही नाव आणि खंयची गांवां तुला कॉल करता समज सांगायची निगे नाव रवींद्र नायक न्हू हां हांव दुबय देखून फोन करता भट माम दुबय तुला पळया हां निमग्या क्वेश्चन निमग्या भट माम निगे एक्चुअली कंपनीन काम लायक आशिल्लें आनी 3 वरां फुडें निगेले कंपनी म्हाका काम पडलें तेका थंय आसतरी तो दोस आसतरी मळी म्हाका थंय वचता म्हळ्यार हांव कंपनीक नायको काम आशिल्लो कळ्ळें तुमगेलो प्रश्न अर्थ जाल्ले तांणी सांगचें आसा म्हळ्यार एक लायक काम चंदायर चलता आशिल्लें सडन कसं जालें म्हूण गोतना कामा तुला कळ्ळें कसं कारण म्हूण गोतना अशी इता जाल्लें म्हळ्यार तांगेलो एक प्रश्न 3 वार फुडें तांगे एक उद्योग गेला काम चंदायर जाता आशिल्लें चंद कोण तोय काम करता आशिल्लो सडन अशें कारण कसं जालें म्हळ्यार प्रश्न राशी भारी लायकायला राशी गुरुदृष्टी आस म्हणटना थंय जाल्ला कसं म्हळ्यार राश्याधिपती कर्मस्थानाचेर आस आनी तो अष्टमाधिपती जालो की कर्मस्थानाचेर आस लग्नाष्टमाधिपती म्हणटना जलराशीर आस थंय दाखून श्रेष्ठाष्टकारी शेन आनी शुक्र म्हणटना थंय संबंध पळय थंयची आसा तांकां दायन दत्तेले तांणी हंग कसं केला म्हळ्यार हांनी करचें तसलें कार्य भितर पुरा न्हय जातले पुरा ते मयीन कोण आसता पळय ते कशें की एक नमुने शिकोवन दिलें तसं लक्षण कारण कसं म्हळ्यार तृतीय स्थानाचेर मांद्य आसा आनी हांगेलो कार्यवैखरी पुरो बारी लायक आसा आनी सावकारान पळोवका अथवा अन्यकडेन पळोवका म्हूण न्हय हांगेले ते नियत तरी श्रद्धेनी कोरनच्यो तसो तत्व ते कसन उद्योग आसा ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಚಿ ಕಸ ಮಾಡಾರಿ तुमगेल काम वच्चाक तुमगेल भितरची लोक कारण म्हण भितरची लोक हाड पाय दवरला म्हण सांगची तांणी तांणीची शिकोवन दिवन हांकां ते चुकयसिल्ले वय आता तुमकां ओपास त्या काम मेळ वच्चू का म्हण त्याच काम जावं का म्हण आसा की विंगड काम सुद्धा आसा तुमी ना भट माम एक्चुअली हांव विंगड काम सुद्दां विंगड काम तुमची ओके 2 महिने विंगड काम केदनी मेलता म्हणून तुमगेल राशी प्रकार कसं सांगता बट धन सप्तमाधिपती तो लाभ राशी वचून हांगा चड टायम ना अन्य काम त्याचे काम दव अथवा अन्य काम जालकीची एक 2-3 महिने भितर मेळटा ओके 3 महिन्या भितर एक लायक काम मेळटा म्हण सांगचे भरती परिश्रम उणे भरती लाभ आशी तसलेची उद्योग मेळटा तसं लक्ष म्हळ्यार कारण कसं म्हळ्यार
म्हळ्यार जनयती नृपदृष्ट जन मित्रदृष्ट प्रचुरधना समेतम ओके. मित्रयोगाश्च दृष्ट म्हळ्यार मित्रक्षेत्र कोज बशेटून मेळता म्हणून होय. एक 3 महिने भितर तुम्ही लेखील त्या बशी लायक काम मेळता म्हण सांगचे भटमामान तुमका आणि त्या पोडी कसा जाल्लाय ताजी मक्षी वच्चा का गती नाही त्यामुळे तुम्ही त्या काम कशी घेण्याच्या आणि विंगड कामा वच्चे तस देखून त्या सोडचे आणि मुखार आलोचन कोण मुखार वच्चे वय खंडिता मेळता धन्यवाद धन्यवाद कॉल केलेला तशी आता विदेशातून जेव्हा मस्त जना कबट माम तुमगेले एक उल्लोत तसले एक अवकाश मेळ्ळा तर काय मेळ्ळाय तुमका एक खुशी तुमगेला संस्थे निमित्त ते हे काम का भारी संतोष विषय आमकां मेळ्ळेला तुमगेले एक नंबर एक सांगायची मारी प्रोग्राम एक इंटू हातू ते आसा तर तुमगेले एक नंबर हांव सांगून सोडला त्याने एक नोट करून घेताची 9444447717 ओके हे हांगेल नंबर ओपास ताने सांगताची करेक्ट तुम्ही नोट करून घेयाची पक्काने प्रोग्राम जर तर तुमकां कसले उलोवचे आसा म्हणजे जाल्यार कॉल करून तुम्ही फ्री आशिल्ले वेळार कॉल करेत तुम्ही वय ओपास सांगायचे बट 9444447717 ओके हे नंबर नोट करून घेयाचे तांगेले बस्तुरूर शिवानंद आचार्य म्हणून तांगेलें नाव आनी तांणी केलो पडी कामां आसला काडू जायना जाल्यार तुमगेले कसले आसा म्हणजे निसड कॉल पळोवंक पळोवंक कळटा वय कॉल तांणी करताचे तांणी आसचे कुंदापुरा लागीं बस्तुरूर म्हूण काशी आता तुमकां एक लाईव्ह प्रोग्रामान तू एक अवकाश कसा म्हणारी सीधा प्रसारारी तुमकां एक फोन करच्याक एक अवकाश यूथ ऑफ GSB तुला ह्या प्रोग्रामाक ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमा वेळार एक अवकाश तशें तो तुमकां नंबर 6364045777 ह्या नंबराक कॉल करून तुमगेले प्रश्न तुम्ही खंडीत जावन नेमूं येत तशें आनी प्रोग्रामा विशयी कशें दिसता सोट आयच्या प्रोग्रामा येवन तुमकां आमकां म्हळ्यार असल प्रोग्राम येवं का म्हण मन नाशिल्लें फुडें दाखोवन एक 4 जाणां आमगेले कार्यक्रम पळोवका म्हळ्यार तेन्ना आमी प्रश्न गिश्न पळयतात म्हळ्यार कुटुंबाचे तांचे पुरा आमगेले जातीचे पळयतात इतर जाले आमी ओदतात ते पळयले तेन्ना तितले जन आसना ती ह्या म्हळ्यार तेन्ना आमगेले समाजाचे पुरा जन पळयता म्हळ्यार तेन्ना आमकां एक भारी संतोश विशय भारी खूश जाता आसता मना भितर म्हळ्यार आमगेले निमित्त एक कसं एक मार्गदर्शन 4 जाणां मेळता न्हू म्हळ्यार त्या एक खुशी उपकार जाता म्हळ्यार तसो खुशी अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार उलयाची नमस्कार म्हाका विचारपाचें हॅलो मामा म्हाका मोगले सल्ल्याक बद्दल विचारपाचें पागल प्रमोशना खातीर तुम्ही प्रोग्राम पळयता आसा मागीर तुम्ही खंयच्यान पळयता हांव नवी मुंबयचो वय नाही नाही अनेक मोबायलांत पळयता आसा वा ना 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 ते बंद जाल्ले म्हाका नंबर बरोवन घेतले हांव हां ओके तुम्ही सांगा प्रश्न नेमके हा मगल चल्ल्याक प्रमोशना खातीर म्हाका विचारचें आशिल्लें ताका प्रमोशनाचे प्रॉब्लम आसा पास जाता म्हणून कळ्ळें प्रश्न ताका हे जाता कळ्ळें प्रश्न कळ्ळें तागेले राशी आनी नक्षत्र सांगा राशी अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी आणि वृश्चिक राशी तांणी प्रमोशनाक सुमार काळ तुला ट्राय करता आसच प्रमोशन मेळटा कसं लायक म्हूण तांकां एक चिंतन जाल्ले कडेन तांणी एक प्रश्न गांव खंयचे तांगेले मुंबय तुला कॉल करचे मुंबय नांव वय नवी मुंबय तांकां मालगडेल गांव खंय तांगेले तुमगेले मलगड आयले अंकोला अंकोला म्हळ्यार धांवचें तसं लक्षण आसा हा खंडिता जाता म्हळ्यार गूर आयला राम आयला आनी तुमकां दैव म्हण कसो नासवा देव आमकां मंगेश महालक्ष्मी देव न्ही दैव 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 म्हूण कसले आसता तुमकां दैव म्हाका कळ्ळी मामा ओके ओके हां 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 म्हळ्यार एक दैव संबंध पळय तत्व तुमगेले कुलदेव खंयचे म्हणल्यार मंगेश महालक्ष्मी हां 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 योग आसा गे हा योग आसा आता ताका परीक्षा आसा मुखाल आठवड्याक तर बरें करून जावका म्हणून एक तुमगेलो आशिर्वाद मागता म्हळ्यार तेन्ना कर्मस्थानाचारी चंद्र शेवच्यो न्हू सन्निहित दावनास योग सन्निहित म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ लागलागी आसा म्हणून प्रमोशन मेळचें की आनी पंचम स्थानाचेर कुजन बसला जाल्यार आनी मेळता म्हणून उत बसल्यार प्रयोजन ना
ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಕರ್ಕದತ್ತ ಕಾರಣ कसं म्हळ्यार अष्टमाधिपती तो पंचमस्थानाचे रोजचे बसचे वचून मित्रक्षेत्र रोज बसला मित्रक्षेत्र रोज बसचे वचून ಸ್ವಲ್ಪ परिश्रम करकदತ್ತ परिश्रम केलेलं होई जाल्यार परिश्रम म्हणा आता परीक्षाच नवा वय 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 चांग ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೋ ಬರೋನು ಕೆಲ್ಲಿ ಮುಂಜಲಾರಿ ಜಲ್ತಿತ್ಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜತ್ತ प्रमोशन ಖಂಡಿತ ಅದತ್ತಕ್ಕ ಯೋಗ ಗೀತ. ಯೋಗ अच्छा परिहार कल्ले नानवे मम्मा परिहार म्हळ्यार जातक संबंध पण सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ दोषच हा म्हळ्यार त्यांना आता गेलो वृश्चिक राशी म्हणणं वय अनुराधा नक्षत्र वय म्हळ्यार गणपती संबंध पळेल कसं एक संकल्प करा जायचं म्हळ्यार जायचं चांग बरे काम मेळ्ळे उद्योग मेळ्ळे मुखार गणोमकी इत्यादी कसं नाही करत म्हणून संकल्प करा हा ते गणपती वेळारी गणेश चतुर्थी वेळारी केल्यारी जात नव्हे त्यामुळे बटमामाला तुमगेले पुरेत बटमामाला अनुकूल पळोवंक नो करा जायचं मग घरान करता की देवळान तू आजी वेळार करता म्हळ्यार पळयते तुमगेले बटमामाला विचार घेवन वची हा. समजावन चांग मुहूर्तारी करा म्हळ्यार त्या जायचं. केल्लेक मेळणेवच्या दिवसाक करा संपत जायचं. तारखी मैत्र तारखी इत्यादी तारान जायचं. करा ते जायचं. भितर योग असता का ಜಯತ್ ಜಯತ್ जायचं ಧನ್ಯವಾದ ಕಾಲ್ हा धन्यवाद मम्मा धन्यवाद धन्यवाद अनेक 10 निमिषस प्रोग्राम जाऊचाक 8:10 7 जाऊन 10 निमिषान प्रोग्राम स्टार्ट झाला 8 जाऊन 10 निमिषान हे प्रोग्राम हंगाकाच्या मी मुक्ताय करतात तसे कोण अनेक जलतीतले वग्गी तुम्ही कॉल करू का अस म्हणजला री जलतीतले वग्गी तुम्ही कॉलर ना तोगू दिला दसला नंबर असा डिस्प्ले 6364045777 या नंबराक कॉल करून तुमगेले प्रश्न तुम्ही निंबू येतो तशी आणि तुमका साधारण खंयची वेळार कॉल कर येता म्हणून आमकां म्हळ्यार चड जेवन जेवणाक बरो गोतस शिवानंद भटमामा करचे जाल्यार सांजे 6 घंटे नंतर म्हूण 6 घंटे कितले घंटे म्हळ्यार 9 घंटे तनक आमकां भायरी बसचे म्हळ्यार तेन्ना ते शीट आउटर की आमगेले ऑफिस रूमा बसचे ऑफिस रूमा बसून वचचे आमी कसं जालें म्हळ्यार संजे वेळा स तुला ना 9 भितर कोरका कॉल जाला त्या वेळार केलेलो वय जाल्यार आमी मेळटा ती म्हूण केलो पंत आमकां ते फोन केलो कळचे जायना म्हळ्यार आमगेले पवरे ती म्हणलेले आसता म्हळ्यार तेन्ना आमी थंय वचून आसता ती आमी एकच वेळ ते फोन उखलना म्हूण जाल्यारीची नेक्स्ट डे सकाळी फ्री आसल्यार ते मिसड कॉल पळोवंक घेवन आमी वापस ते कोण म्हूण पळोवंक घेवन तांगेली योगक्षेम निमूंक घेतात ओके आणि कसं म्हळ्यार फेसबुक वापस हांव सांगता कोण आत्ता प्रोग्राम दवरला की तुम्ही फेसबुकान कसले प्रश्न निमून अशा पुरोच इतना प्रति एक ज्योतिष दर्पणा वेळार लाईव्ह जातानाच तांतू डेट ऑफ बर्थ आसता केलो जण फेसबुकान कमेंटान तू प्रश्न निंबिताचे तुम्ही कमेंटान प्रश्न निंबिल्यार प्रश्न घेवच्या जायना इतना म्हणल्यार फोनाचे ऑप्शन दवरला फोन करूनच तुम्ही प्रश्न निंबूका जाता हे सीधा प्रसारान कसले तुमकां निंबूच्या आस म्हूण जाल्यार तशी अनेक कॉलर आसा भोवशा नमस्कार उलयाची नमस्कार मामा रजनी बेंगळूर क्वेश्चन निमग्या तुमगेले आमगेले कसन ಮೇಲೆ आमगे मालगडे घर उडपाळ लागी सालिग्राम म्हणपाचे येतात वस्तू वस्तू आमच्या तकने हे जाता नाही तयारी असतो नो ते आमकां मेळचे साध्यस्व म्हणगेनो आता कोण असते कोणी ना ते पाडपला म्हळ्यार मेलच्या साध्यता असो म्हळ्यार केस आमकां कन्नड आमकां कलकत्ता जन्म दिली आमकां कसं त्यात विषय मुखार कसं म्हणून कळताना आम्ही कसं एक मिनिट कळलं मूल घर तांगेले सालिग्राम आसता म्हळ्यार त्या घरा कोणे ना ती म्हूण म्हळ्यार तांकां ते मेळत की ना की म्हळ्यार तसो संकल्प पळयता आसाची कितले वर्ष मागशीत घर ते कितले वर्ष पोरणी घर अटलिस्ट 40-45 इयर्स दिसता आमगे अन्नाले अन्नाल घर वय मात्र आम्ही किरणा किल्ला बनी कलकत्ता लावून वाडिली ಸ್ವಲ್ಪ जिटकाशिल्वरी आसता सुखस्थानाचेर केत केत आशिल्ल्या मेळना म्हूण सांगचें जायना ते कर्मस्थानाचेर वीतिका म्हणटात ते नागा संबंध पळयल तत्व मागशी पूर्वाधिकारी म्हणल्यार त्या नागाक संबंध पळोवन कसन एक नमुने सेविकी अथवा कसन एक आपण ते आमकां मेळ्ळें म्हूण जाल्यार हांव कसन करता म्हणून मात्र न्ही लग्नार शुक्र येवन बसला
शुक्र म्हणताना ते जागेरीची संबंध पडेल एक स्त्री देवते असं त्या स्त्री देवतेक आमी ते कसन काम का मेळ्ळें म्हणडला रे आमी ती कसन के भोग तांगेल दिता जागा म्हणून. भितर वा? वय ताणी जागा बटमा जागा माना- भितर की एक तेचेच त्या आता सायडकाचे मला लागले जागे संबंध पाविल वय त्या केल्ले म्हणडाला दत्ता म्हणून ते कंचे एक देवीला जाग्या भितर कंचे एक शक्ती असवा देवीला कसं ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜಾನ್ ವಾರ್ಡನ್ ಇದು ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಾ आवडना तांकां आतां कसा कोर येता म्हणून सांगायचो म्हळ्यार एक करो तांणी साध्य जाल्ल्या रे एक सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो म्हूण न्हू एक सप्तशती पारायण करसूचे लायक हय घरा भितरी केल्ले आतां नेक्स्ट येवचे अधिक मास अधिकस्य अधिक फलम म्हणवरीची त्या सप्तशती पारायण केल्ले म्हणडला रे त्या देवाला प्रार्थना केल्ले असे एक 3 की 5 की पारायण केल्ले म्हणडला रे महिने एक की शुक्रवार की अशी केल्ले म्हणडला रे खंडिता ते घर मेळत तसं मेळत मग शीघ्र रित्याचेर मेळता म्हणून सांगचे जायना म्हण ह्या प्रश्नोदय राशी म्हण तान ಸ್ವಲ್ಪ निधान तरगतीचेर जालें की मेळता मेळत मात्र जयत माय कॉल केला धन्यवाद तुमका थँक्यू मॅम थँक्यू तशाने एक बहुशा 8 जावन एक 4 मिनिट जाला एक 5-6 मिनिट भितर प्रोग्राम एंड जाता कोणाय कॉल करता असं म्हणजे जल तितले वग्गी तुम्ही कॉल कोरका म्हणून निमून घेता आणि कसले तुम्ही वीक्षकाक कसले एक संदेश दिवचे आस की कसले सांगू असो जनाक वय म्हळ्यार प्रत्येक मनशाकाचे एक जातक म्हळेल पर आसता संदेश म्हळ्यार आनी कसं न्ही घर कडेन जाल तितले बेग चड जावंक न्हू घरा भितर एक सांजे भजन करते की अथवा मूंज जाल चेडवान एक संध्या वंदन की जप की अनुष्ठान की इत्यादी करचे आनी मालगडे ಸ್ವಲ್ಪ गौरव दिवचे की आनम की एक मालगडे की गौरव दिवन वचचे की आनी घर कडेन जाल तितले विष्णू सहस्रनाम सांगचे अथवा भगवद्गीता पारायण करचे अथवा गोत आशिल्ले केलो मंत्र तंत्र सांगले म्हणडला रे घरा भितर कोणाला एक वायट दृश्टी जावो त्या पुऱ्या घरकडे आमगेले कसं संस्कार आस की त्या तुम्ही करता राबू का म्हणून सांगचे आणि टोटल तेच्या होती म्हणले त्या प्रकारचे एक बराबर राबू नकाची वता राब्याची मालगडा कोर नाही आणि चलो सुनवार मालगडे घरा करत दलकीची आमगेल निमित्त कसं सहाय असली कीची त्या पुरा कोर केल्ले म्हणडला रे गणपतीला कसं संबंध पडेल दोष दावो संकल्प त्या पुरा येऊचे राबता दोष निवृत्ती जाता ओके अनेक कॉलर समगेलो तो नमस्कार उल्लेयाची नमस्कार उल्लेयाची मक्का एक व्यापार स्थापना पक्षाने एक जागम जान चाहता है कल्याण को दोन सदी नाम जान का जाग उमेलचे तुमको त्या योगस की नाम समूह योग कल्लोना ते मेळू साध्य दर्श अవి ते कल्याण दोन सदी नाम तुमगेल प्रश्न दोष जगतगी गुण जगता म्हणून जान जागा विषय आहे दोष की चांग जाता म्हणून नाही जागाच काय रे जागस वात जागस की घेऊ का मात्र जागा घेऊच्या तांकां जाग घेवच्याक योगा स्किना म्हण तांणी निमगोवचे प्रोग्राम पळयता असो तुम्ही पळयताय ओके ओके फोन दवरा माम उत्तर दितात आनी इथे फोन दवराची जे मागचे तांणी भरती होराट केला जाग घेवका चांगेक जाग घेवका म्हणून जाल्यार एकूच ससूत्रदान मेळना तांकां जाल्यार नेक्स्ट तांकां एक सद्य भितर एक योग आसा तांगेल जातकार की अथवा दोषरहित जाग मेळतो दोषरहित आशिल्ले मेळता म्हळ्यार प्रत्येक ह्या भूमी मळेल्याची दोषपूर्णची म्हळ्यार तेन्ना लायक जाग मेळत तसं म्हळ्यार नागाल नड की ना अथवा आनी कसले शाप आस की त्या पुरा पळोवपाक जाता तसले जाग मेळत तसले योग आसता तांकांच
खंडिता जावन योग मेळता चड टायम वचचें ना न्ही कारण कसं म्हळ्यार म्हळ्यार सुखस्त म्हळ्यार सुखस्त म्हळ्यार जागे संबंध पळय विशय म्हळ्यार माता सुरन मातुला भागिनीयम क्षेत्रम सुखम वाहनमासनंच म्हळ्यार सुखस्थानाचे सुखस्थान म्हणून थंय रव आनी बोध आसा निपुण योग ಸ್ವಲ್ಪ तांणी जागे विशयान तांणी आलोचन केलेलें अथवा चॉयस केलेलें म्हळ्यार तांकां तांगेल मनाक समाधान आसना तांकां जाग देवान दिला तांगेल मनाक केलो पडे गोंदळ आसता तस तो चिंतून गोंदळ जावं चिंतून ते जाग चुकून गेलेलो आसा म्हळ्यार ह्या जावं ह्या नाका ते दोश आसा ह्या दोश आसा म्हणून हे खंयचे एक मन गट्टी दवरून केल्लें म्हण जाल्यार सद्या भितर तांकां योग आसा म्हळ्यार निपुण योग आसा सुखस्थानाचेर. चांग एक दोष कसले ना अशी एक चांग जाग मेळता म्हणून मेळता म्हाका मेळता सांगचे. तशें तांणी आईचे मन गट्टी दवरून मुखार गेल्यार आणि एक कॉलर आमी आयचे प्रोग्रामाक येताचे लास्ट कॉलर आणि त्या कॉलरान कॉल केल्ली कुडले तदनंतर आमी प्रोग्राम मुक्ताय करताची तशें कोणाकय कॉल करूं असं म्हणजे जाल्यार लास्ट तुमी प्रयत्न कोरयता एक कॉलराक ह्या प्रोग्रामांत सीधा प्रसारारी उलोवच्याक एक अवकाश आसा तशी बट तुमी आतां आनीक आसा म्हळ्यार शिवानंद आचार्य मामाले नंबर प्रोग्रामांतू मध्यंतू हांव दिला तुम्ही प्रोग्राम सगळे पळोवका एक ಕೆಲವು ಜನ कसं करता म्हळ्यार आमी एक ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धंत म्हणून आमगेले रक्तांतोस GSB म्हणून म्हणतना बुद्धंत म्हणून म्हणताचे प्रोग्राम लास्ट 2 निमिष पळयताचे कारण तांगे नंबर कितले म्हणून तशी नाही आहे आणि सगळे प्रोग्राम आमी करचे कसं लायक म्हळ्यार प्रति एकलाक आता एक उत्तर दितना आता तांकां मात्र म्हण न्ही ಕೆಲವು आमी विचार सांगताचे ते प्रति एक जनाक तांगेले जिवनांतू प्रामुख्यता जावन आसता तशी ते सगळे तुम्ही प्रोग्राम पळोवका म्हळ्यार आमगेले एक इच्छा तशी त्या प्रोग्रामाच्या मध्यंतू आचार्य मामाले नंबर तुमकां दिला तांणी टायम हे सांगले संजे वेळा 6 तुला 9 भितर केल्याची की उत्तम म्हणून सांगून वरला तुम्ही केले म्हणजे जाल्यार तांणी मिस कॉल पळोवन फ्री आशिल्ली वेळार आसता ती म्हणून वय कार्य मिस कॉल पळोवन तांणी करच्याक प्रयत्न करताची म्हणून सांगून तशी लास्ट एक कॉलराक आमी अवकाश दिताची त्या कॉलर लास्ट कॉलर आमगेल्या आयचे कोण म्हणून पळयात तशी जाल्यार तुमी एक कॉल करतना उडगा आसूं नेटवर्क समस्ये कडेन कॉल करायची म्हळ्यार तुमी कॉल करतना कॉल रिसीव जायना एक डिस्टर्बन्स आसा म्हणजे जाल्यार ते टॅक्निकल टिमा तांकां मस्त तोंदरे जाता तशें आयचे दिवसाचे आमगेले लास्ट कॉलर कोण म्हण पळया नमस्कार अरुण उलयाची खंयची गांव ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ प्रश्न कसा नाही ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಷಯ ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲ್ಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನು आता कामात तांकां योग्य आनी अभिवृद्धी आसवा प्रमोशन आसवा म्हण पळोवतात निंबूचे बेंगलोरांतल्यान कॉल करचे ना वय भाग्यस्थानाचेर गूर आयला ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ಹಂಗಿಲೆ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ್ರಿತಿರಿ केल्ले म्हण जाल्यार लाभारी रव आनी बोध आसा खंडित तुमकां तांणीची प्रमोशन दितात ते केन्ना योग आसा म्हण निंबूतानी चड टायम ना न्ही आनी एक कुरुदृश्टी अशें न्हू अयन वासर म्हळ्यार तेन्ना 6 म्हयने भितर जाता 6 महिन्या भितर प्रमोशन आसता म्हण सांगचे 6 म्हयने भितर जाता म्हळ्यार अयन म्हळ्यार 6 म्हयनो ಕರ್ಬಾದಿಯಾನ ತಂತು ना कसने ತೊಂದರೆ ना तुम्ही नमगल दैव आस पळयती देव आस पळयती लक्ष्मण कूज आसा कूज गणपती तो गणपती देव तुमकां केन्ना सोडिना जयत धन्यवाद धन्यवाद तशी ह्या प्रोग्रामाक बट आयच्या ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक तुम्ही दूरतुलान येवन हांगा भागी जाल्याची ह्या कार्यक्रमांत भागी जाल्याक तुमकां आमगेल्या चॅनला तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद मस्त धन्यवाद आमकां दलकेचे भारी संतोष विशय असल समाजा भितर आमके तुम्ही आपोवन हाडून घेवन आमगेले प्रतिभा केलेले केचे आमकां दलके अनंत अनंत धन्यवाद आमगेल्या समाजाक आमी समर्पण करतात इतले वेळो तुम्ही आयचे ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम पळयले प्रति एक आमगे समाज तसले एक ज्योतिशी म्हूण सांगून तांगेल गांवांत एक चांग रितीर तांणी उपकार करचे एक व्यक्ती आसा म्हूण दिल्यार तांकां आमगेले एक ज्योतिष दर्पणा कार्यक्रमाक अतिथी जावन एक वेदीक निर्माण करचे आमगेले एक उद्देश
तशी तुमगेल गांवांत तुम्ही एक चांग एक ज्योतिषी जेवण 4 जण उपकार करता आसाचे तुमगेल गांवांत तुम्ही एक ज्योतिषी म्हणून नाव घेतला म्हणजे कोणीय आमगेल्या GSB समाजाचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे ज्योतिषी तुम्ही आसा म्हणजे सदाकाल तुमकां हे वेदिका केन्नाय तयार जावन आसता तुम्ही आमगेल चॅनलाक कॉन्टॅक्ट कोर येता तशी जे म्हाका जाल्यार तुम्ही कॉन्टॅक्ट कोर येता तुम्ही त्या येताची मात्र एक कसा म्हणल्यार स्टुडियोंत येवका जाता हांगा येवन हे सिधा प्रसाराक भागी जावका जाता तशी ह्या कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां अनंत धन्यवाद मस्त देश विदेशांतल्यान तुम्ही कॉल केल्ले हाजी अशीच तुमगेल प्रीती सहकार आसचो म्हणून पुनरपी मागता ह्या कार्यक्रम सफल जावच्याक तुमगेल सहकारू अत्यगत्य सगळ्यांक देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार नमस्कार.